दिवचल वाठारांतल्या श्री शांतादुर्गा देवीचे मठ मंदिरांत शिगम्या निमतान नाट्य महोत्सवाचे आयोजन केला। मंगळारा 2 एप्रिलाक सुरू जावपी ह्या महोत्सवांत 6 नाटकां जातलीं। तशेंच शिगम्याचे खाशेलपण आशिल्ली फामाद वीरभद्र उत्सव 7 एप्रिलाक जातलो अशें मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कळीत केला। दिवचले श्री शांतादुर्गा भायलीपेठ महाजन आणि भायलीपेठ बाजारकर 10 जण मंडळा वतीन श्री शांतादुर्गेच्या मठ मंदिरात शिगम्या निमतान ओनूय नाट्य महोत्सवाचे आयोजन केला। महोत्सवात 6 नाटकां जातली। तशेंच 7 एप्रिलाक फामाद वीरभद्र उत्सव जाल्यार 8 तारखेक धुळवट जावन शिगम्याची सांगता जातली अशी माहिती मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या। या वर्षा शिगमोत्सवाच्या निमित्त नाट्य महोत्सव सुरू करपाचो आसा। दिनांक 2 एप्रिल ते 7 एप्रिल मेरेन आमची नाटकां आसतली। पयलें नाटक जावन आसा संतकालीन महानाट्य संगीत ईश्वर निश्चयची मंडळी। लेखक आसा चंद्रकांत गावस आणि दिग्दर्शक प्रमोद महाडेश्वर। दुसरें नाटक जावन आसा 3 तारखेक बुधवारा संगीत कैकई। हे सगळे नाटक जे जावन आसा ते महिला कलाकार सादर करतले। लेखक जावन आसा ललिता बापट, दिग्दर्शक आसा मानसी वाळवे। तशेंच डिरेक्टर दिसा जी गुरुवार दिनांक 4 सोराबी नाटक सादर जातलें देव नाही देवाऱ्यात। लेखक मोहदा देशमुख, दिग्दर्शक उदय दत्तर। शुक्रार दिसा 5 एप्रिलाक श्रद्धा मणी आईची हे नाटक सादर जावपाचें आसा। लेखक आसा विजय खानविलकर, दिग्दर्शक नरेश आनंद कडकडे। शेनवार दिसा 6 तारखेक कोंकणी नाटक आता करपाचें कितें बरोवपी महेश चंद्रकांत नायक, बसोवपी गौतम गावडे। आणि आयतार दिसा 7 एप्रिलाक कोंकणी नाटक एक विजय के लिए सादर जातलें। बरोवपी राघवेंद्र लक्ष्मण काणकोणकार, बसोवपी नरेश आनंद कडकडे। 7 तारखेक सगळ्यांक एक कळीत करता 9 वरांचेर रातचे 9 वरांचेर वीरभद्र मिरवणूक जातली आणि ताचे उपरांत नाटक सादर जातलें। तशेंच ही नाटकां सोंपल्या उपरांत 8 तारखेक देवीचो कौल घेवन धुलीवंदन जातलें आणि सांजचे 4 धुलीवंदन सुरू जातलें। ताचे उपरांत गुडी पाडव्याच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। नव्या वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा। ह्या 7 नाटकांक तुमी सगळ्यांनी योगदान दिवन ह्या नाटकांचो भरपूर लाभ घेवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।